मनशा खातीर मनशा मदलो वर्त्या देवान आपयलोलो भितर सरता ह्या सकामसो नमन 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 देव मोडण्याऱ्या वैभव महिमा महिमा वर्त्या देवा नमन 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 देव मोडण्याऱ्या वैभव महिमा महिमा वर्त्या देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमू आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्याही सवय आसो म्हज्या भाव भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी देवाक अर्गां दिवंक आमी हांगासर जमल्या आनी प्राजिताचे काल आमकां आपोवणें दिता आमची जिणी बरें करून जियोंक तर आमी केल्ल्यो सर पथकांचो उडासा काडया आनी बोगसने मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपुरा देवाक आनी तुमकां भाव आनी भयणीनो सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट नदरांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओमचो अपराध ओमचो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच सामकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्पुरा देवा लागीं विनंती करात मो प्रार्थना मागता. सरपुतीदार देव आमचे काकूट करूं आनी आमचे पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. सरेस्पुरा काकूटदारा देवा तुझे पवित्र सभेक अदीक अदीक नितळ कर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुजे विणे तिच्यान स्वस्थायेन जियोंक नजो देखून तुनसू तिका निरंतरी चलय. आमचे समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमीन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. आरामाच्या रायाच्या सेनापती नामानाक तसो धनी मानान आनी गौरवान लेखतलो कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान लोकांक जायतें दिल्लें. तो एक वीर मनीस पूण तो कोडाच्या पिडे वरवीं कस जातलो. आरामगारांनी एक पोवटी इस्रायलाचेर धाड घालून थंयचे एका ल्हान चलयेक धरून हाडिल्लें. ती नामानाचे बायलेची साकन जाल्ली. तिने आपले धनिनीक म्हळें म्हजो धनी समारियाच्या प्रवाद्याक मेळोंक गेल्लो तो ताचे कोड बरें करतलो आसलो. नामानान वचून आपल्या धन्याक सांगलें इस्रायलांतली चली अशें आनी अशें म्हणटा. आरामाच्या रायान जाप दिली तर वस हांव इस्रायलाच्या रायाक एक पत्र बरोवन दिता. नामान भायर सरलो.
ताणें आपणा सोवे 10 रुपयांची तालेंतां 6000 शेकलां भांगार आनी 10 जोडी मोलादीक मुस्तायकी घेतली. ताणें इस्रायलाच्या रायाक आपणे हातांतले पत्र दिलें. तातूंत अशें बरयल्लें आसलें, ह्या पत्रा सोवे हांव म्हज्या सेवका नामानाक तुवें ताका ताच्या कोडांतलो बरो करचे खातीर तुजेशी धाडटां. इस्रायलाच्या रायान हें पत्र वाचून आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हळें, मरण वा जिवीत दिवंक हांव कितें देव गे? कोड लागलेल्या मनशाक बरो करचे खातीर तो ताका म्हजेशी धाडटा. तो कशें म्हजे कडेन झगडे करूंक सोदता म्हूण तुमीच चिंतून पळया. इस्रायलाच्या रायान आपली मुस्तायकी पिंजली म्हूण एलिशान आयकलें तेन्ना ताणें रायाक अशें सांगूंक धाडलें, तुवें तुजी मुस्तायकी कित्याक पिंजली? तो म्हजेशी येव आनी इस्रायलाच्या एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजतलें. नामान आपल्या घोड्या आनी राता सोवे आयलो आनी एलिशाच्या घराच्या दारा मुखार रावलो. एलिशान ताका सांगूंक धरलें, वस आनी जोर्दानांत 7 पावटी ना आनी तूं नितळ जातलोय. पूण नामानाक राग आयलो आनी तो थंयच गेलो आनी म्हणालो, तो म्हाका मेळोवंक भायर सरतलो, हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो. पिडा लागलेले सुवातेर आपलो हात भोवडायतलो आनी अशें कोड बरें करतलो म्हूण हांव चिंतलें. दमस्काच्यो न्हंयो आबान आनी गरपर इस्रायलाच्या सगळ्या उदका प्रास चड बऱ्यो न्हयवे. तातूंत न्हावन हांवें नितळ जावये ते न्हय. अशें रागान बरोवन तो भायर सरलो. पूण ताचे सेवेक ताचेशी आयिल्ले आनी ताणें ताचे कडेन उलोवन म्हळें, बापा, प्रावाद्यान तुका हाचे प्रास चड कश्टाचें कांय करूंक सांगलेलें जाल्यार तूं तें करिनासतना रावतोय. तर आतां ताणें तुका न्हय ना आनी तूं नितळ जातोलें म्हूण सांगलां देखून तुवें तें अवश्य करूंक जाय. हें आयकून तो जोर्दानांत देवलो आनी देवाच्या मनशान सांगलेले प्रमाणे 7 पावटी न्हंयत बुडलो. ताचें अंग एक ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जालें आनी तो नितळ जालो. तो आपल्या सगळ्या परिवारा सोवे देवाच्या मनशाची परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावन ताणें म्हळें, सगळे पृथ्वेचेर इस्रायलांत शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां जाणा आसा. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक जिवान देवाक ताणेता, केन्ना वचून देवाचे संद्रे मुखार रावंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवान देवाक ताणेता, केन्ना वचून देवाच्या सद्रे मुखार रावंक म्हाका मेळत. जशे मेरू वंते जरीक ताणेता, तशें म्हजो आत्मो तुका त्रेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवाक जिवान देवाक ताणेता, तेन्ना वचून देवाच्या सद्रे मुखार रावंक मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवान देवाक ताणेता, केन्ना वचून देवाचे संद्रे मुखार रावंक म्हाका मेळत. म्हजो आत्मो देवाक जिवान देवाक ताणेता, केन्ना वचून देवाच्या सद्रे मुखार रावंक मेळत. तुजो उसवाड आनी तुजे सत म्हाका पाटय. थिंच म्हज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी तुज्या निवासाक म्हाका फावों. म्हजो आत्मो देवाक जिवान देवाक ताणेता, तेन्ना वचून देवाच्या सद्रे मुखार रावंक म्हाका मेळत. तेदवा तुजे वेदी मुखार हांव वेतां. म्हाका संतोश आनंद दितल्या देवा हुजीर रावतां आनी विणे वाजोवन तुका वंदितां. म्हजो आत्मो देवाक जिवान देवाक ताणेता, केन्ना वचून देवाच्या सद्रे मुखार रावंक म्हाका मेळत. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरतां, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां, कित्याक
ताची सवय आसा काकुल्त आनी तरानाची भरती. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेश्वर तुमचे सवय असो, तुमचे सवय असो. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू नाजरेताक आयिल्ल्या वेळार सिनगोगाच्या लोकां लागीं तो म्हणा लागलो, सतत हांव तुमकां सांगता, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगता, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोल पडल्या वेळार इस्रायलांत जायत्यो विधवी असोंक आसुल्लो. तरी पूण तांचे मदले एकल्या लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बगार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतले एक विधव स्त्रिये सरशी. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळारी इस्रायलांत सबार कोटकार आसोंक आसले. तरी पूण ताचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जाल्लो ना. हें आयकूंक सिनगोगांत आसलेले समेस्त रागान कळकळून उठले आनी जेजूक शाहारा भायर ओडीत व्हरून गेले. ताचे शार बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरतावन ताका सकल लोटून घालचो म्हूण तांची आलोचन जाल्ली. पूण जेजू तांचे मदल्यान शीत उतरून आपली वाट धरून सोल्लो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी प्राजिताच्या काळार आसा. आतां 3ऱ्या हप्त्यांत आसा आनी आमी 2 हप्तो बरेंकर नियाळ केल्या. आमच्या जिविताक कशें नदर घालून आमी कशें आमच्या जिवितांत आणकी बरें, आमी बरीं मनशां आणकी बरें जावचें कशें म्हणून आमी नियाळ करीत आसा. आनी आयची वाचपां आमकां बरें करून सांगतात की देव सामान्य मनशा मुखांतर ताची महिमा परगट करता. साधारण मनशा मुखांत आमी पयल्या वाचपांत पळयल्या. आनी दुसऱ्या वाचपांत जेजू देवाचो पूत वय, पूण त्या एक ल्हान गांवांत नाजरेतांत ल्हान व्हड जाल्लो आनी थंयसर देवाची तें महिमा तो परगट करूंक जेजून थंयसर केल्ली ती. अशें आसता आमी आमच्या जिवितांत पळयता, सदांच पळयता आमी कोणी बरें जावचें, बरें करचें आमकां बरें दिसना. बरें करचें आनी बरें जावचें आनी बरें सांगचें आमकां पळोवंक नाका. थंयच काडलें तेच गांवचो जेजू येदो म्हणसर जेजून मस्त अजापां थंयसर केल्लें ताच्या मिसांव कामांत. आनी हे दळसो जेजू सगळ्यांकी कळीत जाल्लो व्यक्ती. जेजू थंय तांणी देवाची सकत पळयल्ली, दैवीक सकत जेजूक थंय सगळ्या लोकांन पळयल्ली. पूण ताच्याच गांवाचे लोक जेजूक वळखूंक इल्लें इन्कार केल्लें पळयता आमी. आनी आमच्या जिवितांत आमी अशें पळयता, आमकां बरें करच्या मनशांक, आमच्या आवय बापोयंक, आमच्या भाव भयणींक, आमच्या लक्षिल्ल्यांक आमी सबार पोटी इन्कार करता.
आमी तांकां वळखोना, आमी तांकां गौरव दिना. आमच्या शिकपाक जावं दी, आमकां घर बांदूंक जावं दी, आमच्या उदार खातीर जावं दी, आमकां मस्त जाणांनी पाठिंबो दिल्ले आसा. पूण आमी साबार फावटी ह्या लोकांक आमी लेखिना. आमच्या सावय बापूय कितले तांचे मिनत आमकां शिकप दिलें, आमकां एक फुडार दिलो. पूण ती एक प्रायेक पावतना आमी तांच्या बोगलेर आसना, रावना. तशेंच आमचे भाव भयणी, आमचे फ्रेंड्सा आमकां सरावत आमी गत करचें, इन्सल्ट करचें आमच्याच मनशान. तशेंच जालें आयच्या वाचपान आमी पळयलें, जेजूक ताच्याच व्यक्तितावन कुटुंबांतावन जेजूक इन्कार केल्ले आमी पळयता. आनी आमी अशें कर नजो आमच्या जिवितांत म्हणून आमकां आयचें वाचपाचें लिसांव जावन आसा. तर मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी एकामेकाक कुमोग करया, एकामेकाचे मान आनी गौरव तांकां कितें जाय आमी दिवंक प्रयत्न करया. तशें आमी देवाची महिमा एकामेकाक परगट करया. Opuntunge Bapa undo hukumanso Dakarus kalsintlo Folam Chabawraso Sarvasamche asbetaita Undia vaina save Dăin svicar कर mon magtau Bapa tuji burgi Opuntunge Bapa Undo hukuanso Dakaros Sinto folam Chabawraso. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता अशें जावन म्हणून मागात. तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तुजी भक्ती करूंक खालतीकायेन आमी तुका ही देणी ओपून दिता. ती आमच्या तारण असो संस्कार जायशें कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सरेस्पर तुमचे सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्परांतय उबारता. सरेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सरेस्परा पवित्र बापा, सरपद आनी सस्तांच्या देवा, सवकाळींनी सव थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी फायद्याचो. त्याच उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंताक आदर दिवंक पावतल्या. ह्या परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्त सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उन्सर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उन्सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र
तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सुसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणे कराराचें रगत, पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, ही म्हज्या उडासाक करात. Babat sugur pergotuya सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगडता, तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अद्रेता. बापा जेजू समोर नसो आनी पुन्हा जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडूंची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतरे आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजो पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर, तांकां आनी तुज्या इश्ट्या खातीर मेल्ल्या समेजता. तुज्या परजळीत मुखामोल फळो फावो कर. आमां समस्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाच्या माय सांगाती, सांज झुजाची सोपती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा संवंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्यान सोब्यान शिकयलेलें तें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नातेकल्यांक आमकां तुजे उदार काकुटेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती
सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. तुझ्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. उपकार नियाळता अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. आमचे जिणे तुझेच देणे कितेच आमी तुझे विणे अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सगळ्या काळजान सौम्या तुका नवाडटा सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका. प्रार्थुया. श्रेष्ठ आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमची अंतस्करणां अदीक अदीक नितळ जावं आनी आमचे मदें मनाचो आनी काळजाचो एकवट चड आनी चड वाडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्त शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नमान तुका
पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मोगाळ गुता नमान कुर्सा सैते वोता नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या कुर्सा मरणा पर्यांचे सुकांतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो कुर्सा आत्मानात निवरान मन फावो केलो कष्टा मरणान सर मनशाक बरवो सोवू देलो नमान तुका पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मोगाळ गुर्ता नमान कुर्सा जैते वोता नमान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मरी आशीर्वाद दिवा आमकां भगेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो ना मानबाळोक जेजू महिन्याले पत्र मार्च अंको आयतो जाला. आदल्या महिन्यांत सांजे रोसा इस्कॉलान घडिल्ल्या गणिताचेर अवलोकन सिस्टरांचेर मतांतरी गोंगो तशेंच हो अंको स्त्रियांक समर्पण दिवन स्त्रियांक संबंध जाल्ल्या विशयाचेर संपूर्ण माहिती वाचूंक तयार रावा. हर एका कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोवन दी म्हणली आमची आशा. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर मिलाकात 2026. कसली मिलाकात ही कालवारीच्या पयणार सुमियाची आनी म्हजी हर एका आयतारा संजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट 6:30 वरार बायबल स्टडी 7 वरार सक्रामेताचे आराधन आनी पवित्र सभेचे मागणे आयताराची संजेची 2 वरार सुमिये संगता कोचूंक तुमकां मोगाचे आपोवणे दिता.